नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। यासीन भटकळ बायणा रावन गेल्ल्यान सुरक्षा व्यवस्थेचेर लोकांक प्रस्न। आकांतवादी बायणा बेट जुव्याचो वापर करूंक शकतात, थंय सुरक्षा व्यवस्था सारकी ना, लोकांक हुस्को। मायनिंग डंपांच्या सुवातीचेर फी लावन सरकारान जोडले 200 कोटी। फी भरपाक मिनेराक 3 नोव्हेंबर मेरेन वाडयलो प्राज, आनीक 101 कोटी जोडपाची आस्त। 5 राज्यांच्यो विधानसभा वेंचणुको जाहीर। 11 नोव्हेंबरा सावन मतदान, 8 डिसेंबराक निकाल। लोकसभेची सेमी फायनल, मतदारांक पयलेच फावट निगेटिव्ह मतदानाचो हक्क। आणि भाजपा आमदारांनी जीसीए ताब्यात घेतल्यार जीसीएची मान्यताय रद्द करची, विजय सरदेसायाची मागणी। खबरो विस्तारान। यासीन भटकळ सारख्या खाप्या आकांतवाद्याक पुलिसांनी धरलो तेन्ना ताच्या गोंयचे संबंध मुखार आयले। भटकळ बायणा वाठारांत राविल्ल्यान हो वाठार सुरक्षीत आसा काय कितें असो प्रस्न लोकांक पडला। चडशे आकांतवादी दर्यामार्गान येतात म्हूण बायणा बेट जुव्याचो वापर आकांतवादी करूंक शकतात अशी भिरांत थळाव्याक आसा। ह्या जुव्यार नुस्तेमारी जाता, तशेंच ते पर्यटन थळ म्हूण फामाद आसा, पूण थंय कसलीच सुरक्षा वेवस्था ना अशें थळावे म्हणटात। आकांतवाद्या खातीर गोंय हें सुरक्षीत ठिकाण जालां। कितलेशेच आकांतवादी गोंयांत रावून गेले। यासीन भटकळ कितलेशेच म्हयने वास्को बायणा रावलो आनी ताणें आपलें नेटवर्क वाडयलें हें मुखार आयलां। नुस्तेमारी खातीर भटकळ आनी हेर वाठारांतले लोक बायणा येतात, तशेंच कितलेशेच विदेशी वास्को विमानतळार देंवतात, पूण तांचो रिकॉर्ड पुलीस दवरतात काय ना असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला। बायणांतल्या बेट जुव्यार सुरक्षा वेवस्था सारकी ना अशें लोकांचें म्हणणें। बायणा ही एरिया माझ्या दृष्टीन की क्रिमिनल्सांक भयंकर सेफ, कारण हांगा एक भायर बॅट आयलंड म्हणून आमी म्हणटात। अशें थंय यंत्रणा कसलीच ना ज्यामुळे बाबा खंय तरी आडो बसतलो बाबा क्रिमिनल एक्टिविटी जाता काय ना। कोणाक खबर आहा की कितलेशे कोण थंयसून भितर येताले, कारण पासपोर्ट बिस्पोर्टची गरज लागना। आणि गोंयांत एक वायट सगळ्यांत गोष्ट म्हणजे सरकारा कडेन यंत्रणा असल्यानंतर, सरकारा कडेन कळल्यानंतर सुद्धा आमी त्याची विचारणा करना। थंय कित्येक लोक येता वता, पूण ताजो आमचे मरीन पुलीस स्टेशन हार्बर आसा, पूण ताजो बाबा कोण वता कोण येता थंय ताजो रिकॉर्ड आमचे कडेन आसा, पुलीस स्टेशना कडेन आसा ना। आतां फाल्यां समज आतां कितलेशे दहशतवादी हल्ले मुंबय जावं बाकीचे कडेन जाले, दर्यांतल्यान जाल्यात अशें म्हणटात। दर्यांतल्यान जर जाल्यार जाल्यार बेट आयलंडाचेर फाल्यां कोणी येवन रावलो आनी थंयच्यान ताणें कसलेंय ऑपरेशन केलें जाल्यार आमकां घातक आनी डेंजरस। पुलिसांच्या कामगिरीचेर लोकांनी दुबाव उक्तायला। हे जे लोक जे आमच्या कायद्याच्या कचाड्यांतल्यान सुटतात ते कित्या खातीर? कारण पोलीस जो कागद बरोवपा जाय, पंचनामा करपा जाय, अगर हे बरोबर बरोवन घेवपा जाय ते बरोबर बरोवन घेना, कित्याक ताका ट्रेनिंगच दिल्लें ना। तुमी मुद्दाम पळया की गेल्या 10-15 वर्सां भितर कितले पोलीसचे डिपार्टमेंट लोक आपले ट्रेनिंगाक दुसऱ्या जाग्यार धाडून करून हाडटात, ताका ट्रेनिंगच ना। ह्या आयलंडाचेर जर तेणें हाडून हांगासर लिपोवन कितें करून दवरलेलें आसा, कोणा एकट्या मनशाक फिशरमॅनाक जर तेणें थंयसर व्हरोन कितें लिपोवंक दवरलें आसतलें ते तांकांच खबर आसतलें। हांगासून सुद्दां कितली कारवाई जावंक शकता। पुलीस सुरक्षा कवचाचे वर्सान एकदां या 2 वर्सान 6 म्हयन्यान एकदां सुरक्षा कवच करता, पूण कितले तरी सेफ आसा? कांय सेफ ना। इतले सगळे सुरक्षा कवच करून सुद्दां 3 म्हयने तो हांगा रावून गेलो। रिपोर्टर दिशांत परब, प्रुडंटा खातीर। मायनिंग डंपाचेर सरकारान बिरेस्तार मेरेन 186 कोटी रुपया जोडल्यात। खाजगी आनी सरकारी जमनीर आशिल्ल्या मिनाचे डंप रिजेक्ट नियमीत करपाक कायद्यांत दुरुस्ती करून सरकारान फी घाल्ली। ताची चलनां भरपाक 3 ऑक्टोबर मेरेन प्राज आशिल्लो, मात मिनेराच्या मागणेक लागून सरकारान ती 3 नोव्हेंबर मेरेन वाडयल्या। उरिल्ल्या डंपाचे फीतल्यान आनीक 100 कोटी रुपया जमतले म्हूण सरकारान अदमास काडला। मार्चांतल्या विधानसभा अधिवेशनात लँड रेव्हेन्यू कायद्यात दुरुस्ती करून खाजगी आनी सरकारी जमनीर आशिल्ले मिनाचे डंप रिजेक्ट्स नियमीत करपाक सरकारान फी लागू केल्ली। फीची चलनां भरपाक सरकारान खणमालकांक 3 ऑक्टोबर मेरेन प्राज दिल्लो। 3 ऑक्टोबर मेरेन ह्या फीचेर 186 कोटी रुपया सरकारी तिजोरेत जमा जाल्यात। तातूंतले उत्तर गोंयांतल्यान 126 कोटी जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान 70 कोटी जमले। चलनां भरपा खातीर वेळ वाडोवन दिवचो अशी मागणी करपी 20 अर्ज मिनेरा कडच्यान आयल्यात।
उत्तर गोंयांतल्यान 3 अर्ज जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान 17 अर्ज आयिल्ले. मिनेरांचे मागणेक लागून सरकारान चलनां भरपाक 3 नोव्हेंबर मेरेन मुजत वाडोवन दिल्या. उरिल्ल्या डंपाचे सुवाती वयल्यान सरकाराक आनीक 100 कोटी तरी येतले असो अदमास. पणजेच्यान ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार. 5 राज्यांच्यो विधानसभा वेंचणुको जाहीर जाल्यात. 11 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर मेरेन 5 राज्यांनी वेगवेगळ्या तारखांनी वेंचणुको जातल्यो. छत्तीसगड सोडल्यार सगळ्या राज्यांनी एकाच टप्प्यात वेंचणुको जातल्यो. केंद्रीय वेंचणूक आयोगान शुक्रारा वेंचणुकीचें वेळापत्रक जाहीर केलें. येता ते लोकसभा वेंचणुकेची ही सेमीफायनल. ह्या वेंचणुकेत पयलेच फावट मतदारांक ईव्हीएमाचेर नन ऑफ अबाव हो निगेटिव्ह मतदानाचो पर्याय आसतलो. 5 legislative assemblies: Delhi, Rajasthan, Mizoram, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. So these 5 states put together will account for the electorate of over 11 crores scheduled for general elections. Chhattisgarh will be the first state to go to the polls in this batch of states. Chhattisgarh will be going to elections in 2 phases, and date of poll, if necessary, will be 11th November. Second phase of Chhattisgarh election would be poll, if necessary, will be 9th November. With this, Chhattisgarh 19th November. Sorry, 19th November. 19th November. Fine. Next, we come to Madhya Pradesh. Date of poll, if necessary, will be 25th November, Monday. For Rajasthan, again, date of poll, if necessary, will be 1st December, Sunday. Then we come to Delhi. Date of poll, if necessary, will be 4th December, Wednesday. Mizoram, date of poll, if necessary, 4th December, Wednesday. दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि मिझोराम ह्या 4 राज्यांच्या सरकाराचो कार्यकाळ डिसेंबरात सोंपता, जाल्यार छत्तीसगड राज्याचो जानेवारीत सोंपता. 5 राज्यांची विधानसभा वेंचणूक. छत्तीसगड राज्याचो कार्यकाळ 4 जानेवारी 2014 सोंपता. मध्य प्रदेशाचो 13 डिसेंबर 2013 सोंपता. दिल्ली राज्याचो 17 डिसेंबर 2013 सोंपता. राजस्थान राज्याचो 31 डिसेंबर 2013 सोंपता आणि मिझोराम राज्याचो कार्यकाळ 15 डिसेंबर 2013 सोंपता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.